जेजू आमच्या काळजांत आसा तर आमी दोळे धांपया. वो शुभ वेळ देव आमच्या काळजांत आसा. आमच्या गिन्यान आतां उजवाडान येवन जेजू आमचे भितर आसा ही समजणी आमकां तो दिवंक शकता. आनी ताचो पवित्र आत्मो ही आमकां भितरल्यान कळीत करतलो. कशे भाशेन जेजू आमच्या काळजांत आसा, कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत तो जियेता. तो सदांच आसा. प्रत्येक वेळार जेन्ना तो कोमया उदेशी वरवीं येता तेन्ना आमी अदीक ताच्या एकपणान जिवंक शकता. ही कृपा, ही गोठाय तो आमकां दिता. आमची मनां आतां अदीक आनी अदीक ताचेरूच थिरायिल्लीं आसा. जेजू जें आमकां समजना तितल्याकूय आमी आजीर जावन तुजे वतीन तें केलें म्हणटच तूं आमची मनां तुज्या स्वतांत उजवाडायताय आनी आमकां सगळें सारकें भितरल्यान स्पश्टपणी दाखयताय. तितलेंच न्हय पूण आमी कशे भाशेन रिस्पॉन्स वो प्रतिसाद दिवंक जाय तेंय बी तूं आमकां दाखयताय. आनी आमी जेन्ना तुका आमचें सगळेंच ओपून दिता, सायबीण माय सारकी आमी जिवंक लागता, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां प्रमाणें म्हणटा, तेन्ना तूं तें आमचें सगळें करूनय हाडटाय. आनी आमचे मदें इतलो आनंद, शक्ती आनी उर्बा येवंक लागता. केन्नाच दुसऱ्या बरोबर जेन्ना आमी रावता तेन्ना तांचे बरोबर तांच्या चिंतनांनी तशींच वचपाक आमकां दिवं नाकाय. पूण तुका तें सगळें कळीत करून चोत्रायेन रावंक तुवें आमकां तुज्या उतरांत सांगलाय आनी आकांतानुकाय म्हूण सांगलाय. तर आमचेर आकांत आयले म्हणटच आमी भिवचे नात. तुका एकवटून आमी रावतल्या. Lord, we thank you that you have come into our hearts right now. You have come into our body, mind and spirit, and this reality we cannot comprehend, we cannot understand. It's only with you enlightening our minds through your knowledge, through your wisdom, that we can begin to understand, accept and live your presence within us. May we, as you have told us in your word, not follow anyone, their thoughts, their ways, but submit them to you, to be more alert and shrewd, so that we can only follow you and never be afraid, for the truth will truly set us free. Thank you, Jesus, that you have given us everything that we need to be happy here on earth. May we continuously live in communion with you as you live with us. प्रार्थना. सोर पदवीदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुज्या मोगाचे भेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. बसात वाशी. मी सोमतोच गायनांच्यो लिफलेट्स बसक्यांचेरूच दवरच्यो, तांचो वापर येराय मिसान करतल्या फकत सांजेच्या मिसाक 4:45 तेन्नाच व्हरोंक जाता. नोवेनाच्या दिसांनी सकाळची मिसा 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30 आनी सांजेची 4:45, 5:15, 6:15 मीस इंग्लीश भाशेंत आसतले.
आयज इंग्लिश मिसा उपरांत थोडो वेळ डीपन युअर फेथ विथ सेंट फ्रांसीस झेवियर कार्यक्रम जातोच रोखडोच वाकाणणी आनी नमस्काराचो वेळ माटवांतल्या आल्तारार सांतिस्मू साक्रामेंता फुडें जातलो. तर येमोनांदोरात आयज सांगे. तशेंच आयतारा दीस डिसेंबराचे पयलेर डीपन युअर फेथ विथ सेंट फ्रांसीस झेवियर हो कार्यक्रम सोमतोच जेजू सोबे सांज एन इवनिंग ऑफ प्रेज एंड वर्शीप विथ जीजस सुमार 45 मिनटांक जातलो. जांकां फुलां भेटोवंक जाय ताणीन कंट्रोल रुमांत व्हरून दिवची. Coloni, Curis Milagre Old Goa हांगासर ओत्मीक नौसोणेचें केंद्र व रितिराचें घर बांदपाचो वावर चालू आसा. पयलो पावंडो संपून आब्रिलांत ताची उक्तावणी जाली. दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पावंड्याचो वावर नेटान फुडें वेता. निमाण्या पावंड्याचोय वावर सुरू जाला. ह्या वावराक कोतकोतीत मागण्यांची तशेंच आनिकूय दुडवांची खूब गरज आसा. आमच्या माटवा भोंवती तशेंच बाजिलिकेच्या कॉरिडोरांत आमचे कावंटर्स आनी स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ह्या नांवान खाल डोनेशन बॉक्सीस आसात. थंय तुमचें दान दिवचें म्हूण आमी विनयता. उबी रावया आनी म्हाजे उपरांत बाग्योन फ्रांसीस शेवेराचे मागणे नोवेनाचे घेवया. बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर उरगोटून देसा देसांनी तुमगेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खेरीत भाशेन आमी फादर रॉक आनी ताचे फिरगोजी पासत म्हणजे तुमी सगळीं जाणां हांगसर आयिल्लीं आसात. राशोल सांग तुमचेर सुबां आशिर्वाद देवाचो बरी सावध भलायकी तुमकां फावो जावच्या. त्याच प्रमाणे तुमचो कॉयर खूब तपस घेवन आयची मांडावळ आनी बाकीचें सगळें केलेलें आसा. तर तुमकांय देवाचें बरेंपण फावो जावच्या. आनी आमी सगळीं जाणां हांगसर मदत करता तितल्यांकूय आनी जीं कोण हांगसर आयिल्लीं आसा मिसा भाग घेतलेलो आसा सगल्यांचेर आनी मीस जीं आयकतात तांचेरूय देवाचो सुबां आशिर्वाद बाग्योन फ्रांसीस शेवेराचे मदतीन मेळ्ळ्या प्रमाण आमी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटाव. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पुर्विदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान एकामेकाची मोगान सेवा करूंक तुमकां धाडटा.